काँग्रेस आमदारांच्या राजकारणात आमचो हात ना। आमकां काँग्रेस फोडपाक जाय आशिल्ली जाल्यार आमी तांचे आमदार इतल्यान फोडून हाडटा आशिल्ले। अर्दोकुटे काम आमी करचे नाशिल्ले। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता। मुख्यमंत्री हो पुराय गोंयचो, ताका लागून ताका कोणूय येवन मेळपाक शकता अशें म्हणून काँग्रेस आमदारांचे मुख्यमंत्री भेटीचे तानावडेन समर्थन केलें। कशें जाता त्या घडामोडीन आमचो अजिबात रोल ना। आतां तेंचे इंटरनल मॅटर आसा ते उगीच व्हडली हवा निर्माण केल्या। आमकां भारतीय जनता पार्टीचो भितर कसलोच संबंध ना आनी आमी एखादी जर गोश्ट चल्ली जाल्यार आमी अशी अर्दवट सोडटा। आतां कशें आसा पळय, गोंय इतकें धाकटें, आमी एकमेकाचे पॉलिटिकली शत्रू आसतात पण तशे आमी फ्रेंड्स न्ही। आतां गिरीश काँग्रेसचो अध्यक्ष जालो, म्हजो मित्र न्ही तो, त्यामुळे प्रॉब्लेम नासता न्ही। पॉलिटिकली वेगळी असत पण अदरवायज पर्सनल लायफान डेफिनेटली असत नाही। मुख्यमंत्री हो सगळ्यांचो, तो केवळ पार्टीचो आसना, त्यामुळे मुख्यमंत्र्या बरोबर खंयच्या बंगल्यार येवप आसत, ताका वचून मेळप आसत, कोणूय मेळपाक शकता। भारतीय जनता पार्टीचें कार्यालय ते दीस पूर्णपणे बंद आसलें। समजा आमचो रोल जर भितर इनवॉल्व आशिल्लो आनी एखादो कोण तरी आमदार म्हज्या कार्यालयान आयलो जाल्यार तुमी दावट घेवं शकता। आमी भितर रोल ना। हांवें न्यूज पळयतालो, कारण आतां कशें जालां इमिजिएटली न्यूज जे आसात ते हांव पळयतालो आनी आमच्या लोकल न्यूजा पेक्षा नॅशनल न्यूजाचेर इतलें जणू कितें जालें म्हण तांकां दीसभर एक चर्चा करपाक तरी एक टायम मेळ्ळो आनी त्या दीस सुटी आसली आनी एकादशी, त्यामुळे लोकांनी उपास घेवन ते एन्जॉय केलें आसतलें।